ऐकत ऐकत. तर थँक्यू म्हाका हांगा उलोवची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल. पयलींच सांगूची इच्छिता की म्हगेले कोंकणी इतले काय बरे ना, आणि आमगेले कोंकणी वर्जन बी वेगळे आसा, कारण मी अंकोल्याची आसात. त्यामुळे आमगेली कोंकणी थोडी वेगळी उरतली. तर हांव अशी प्रार्थना करता देवा कडेन की तुमकां ती समजता, की हांव तुमकां उलयता समजता, कळता तुमकां? कळता. ओके. कळतं माताजी, वय वय कळतं. थँक्यू. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा. तो आजचो जो टॉपिक असा टाइमली रिटायरमेंट. तर भागवतात हे टॉपिक खंय डिस्कस केला, तर महाभारताचे युद्ध सरला, पांडवांनी जिंकल्यात आणि युधिष्ठिराक राजा बनयला, आणि धृतराष्ट्र युधिष्ठिराकडे रावता. तर विदुराक ताणे हाकलून घालिले दुर्योधनान, कारण जेन्ना द्रौपदी वस्त्रहरण जाल्ले तेन्ना विदूर एकटोच असो आशिल्लो की जाणे ताचे ऑपोजिशन केले. आणि ताणे सांगले की हे जे तुमगेली सभा ना, असत सभा असा म्हणून. तुमगेल्या घरातल्या डॉटर इन लॉ सून तिका तुम्ही इतले असे तिकली तुम्ही लज्जा काढतात, तर ते बरे न्ही. हा म्हण विदुरान दुर्योधनाक जरा धार्मिक उपदेश केलो, तर दुर्योधनाक आयलो राग आणि म्हणचा लागलो की तुगेले हांगा काही काम ना, यू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस जस्ट विथ युअर ब्रेथ. म्हळ्यार हांगच्यान तू आता भायर सर, तुका हांचे रावचे काही काम ना. तर विदूर ताका पॉझिटिव्हली घेतले आणि तो खंय गेलो, सगळे धार्मिक ठिकाण यात्रा करच्या गेलो. सगळे विष्णूले मंदिरात गेलो. थंय बरे बरे साधू संत तांकां मेळ्ळो. त्यांच्याकडे तांणी आध्यात्मिक चर्चा केली आणि त्यांना तांकां उद्धव बी मेळ्ळो. उद्धवाकडे तांणी विचारच्या लागले की सगळे पांडव बिंडव कशे आसात म्हण. आणि धृतराष्ट्राबद्दल ताका दिसले की धृतराष्ट्राल्या चल्यान म्हाका हांगच्यान वच म्हण सांगला, तरी पण मगले धृतराष्ट्राचेर भारी प्रेम असा, कारण कितें बी जाल्यार तो मगले भाव असा. तर ताका आता हांगा रावचे काहीच काम ना. तो म्हातारो झाला. एक तर ताणे तागेल्या पुतान इतली पांडवाली वाट लायल्या, तरी बी तो निर्लज्ज जावन युधिष्ठिराकडे रावता. तर आता म्हाका थंय बसून ताका खरे आता उपदेश करची गरज असा, कारण ताणेच तागेले जीवनाचे कल्याण जातले. मनुष्य जीवन ताका मेळ्ळा त्याचे कल्याण जावच्याक म्हण विदूर मुद्दाम धृतराष्ट्राकडे येता. आणि लास्ट टाइम तुम्ही ऐकले उरतले की धृतराष्ट्राक कसे तो उपदेश करता की तू आता हांगा रावू नका, तू जंगलात वच आणि भक्ती मार्गाक लाग. धृतराष्ट्र ताका ते ऐकता आणि धृतराष्ट्र थंयच्यान वता. ताच्या नंतर थोड्या दिवसान अर्जुन द्वारके वता, कृष्णाक आणि यादवाक मेळच्याक, तांगली परिस्थिती कशी असा हे जाणून घेवच्याक, आणि पुढलो कसलो प्लॅन असा कृष्णालो ते बी जाणून घेवच्याक अर्जुन द्वारके वता. आणि 7 महिने वता तरी बी अर्जुन परत येना हस्तिनापुरात. तर जेन्ना तो परत येना 7 महिने, तर युधिष्ठिराक काळजी लागता की अर्जुन आयलो कसो ना. आणि त्यांना युधिष्ठिराक याद येता की नारद मुनीन सांगिल्ले की या वेळात कृष्ण आपली लीला संपून परत गोलोक धामात वतलो. ते ताका सगळं याद येता. आणि आजूबाजूक बी युधिष्ठिराक सगळे अशुभ चिन्ह दिसच्या लागतात. आता चिन्ह चिन्ह म्हळ्यार कितें, सायन्स. ताका ओमेन्स दिसच्या लागतात, अशुभ चिन्ह दिसच्या लागतात. तर आमगेली सृष्टी जी असा ती भी कृष्णानच बनयली असा. तर तातूंत जी बी चिन्ह आसात शास्त्रात बरयला, अशें दिसल्यार अशें जातले, अशें जाल्यार अशें जातले, हे सगळे शास्त्राक आमगेल्या बरयला. शास्त्राक कित्याक आता आमगेली छोटे छोटे पक्षी उरतात, प्राणी उरतात, तांकां बी कळता की आता पावस सुरू जातलो, आता थंडी सुरू जातली, आता आता उन्हाळो सुरू जातलो. नेचरांतले सायन्सान ताका समजता. तर तशेंच युधिष्ठिराक बी बरीच अशी
बॅड ओमेन्स दिसच्या लागतात. तर पहिल्या सेक्शनात या चॅप्टरात युधिष्ठिराक कसले कसले दिसले ताचे वर्णन असा. तर हांव तुमकां त्याच्यातले एक दोन सांगता. ताका दिसता की सीजनल एबनॉर्मलिटी जाल्यात. म्हळ्यार कितें, पावसाळ्या वेळार पावस येना, थंडी वेळार थंडी येना. आता आमकां बी तशेंच दिसता न्ही. थंडी थंडी दिवसात केन्ना केन्ना पावस येता, पावसाळ्यात केन्ना केन्ना वत येता, उन्हाळ्यात केन्ना केन्ना थंडी भरता. सीजनल इनरिग्युलरिटीज दिसता. म्हळ्यार कितें की सगळे जसे आम्ही धर्म सोडला तसेच नेचरान बी धर्म सोडला. तर बॅड ओमेन्स ताका दिसतात. ताका अशें दिसता की तागेले जे प्राणी आसात, डॉंकी आसा, हे आसा, ते तागेल्या लेफ्ट हँड सायडान वच्चे लागतात. म्हळ्यार ते बी तांगलो युधिष्ठिराक मान करनात. लोक बी एकमेकांकडे मान करनात. फ्रेंड्सा भितर मारामारी जाता, रिलेटिव्स भितर मारामारी जाता. हे सगळे ओमेन्स दिसच्या लागले. तर हे ओमेन्स दिसण्याचे कारण कितें ताका तो विचार करता. अशें कित्याक दिसता म्हाका. मागीर ताका याद जाता की अरे, नारद मुनी सांगल्या प्रमाणे कृष्ण डिसॅपियर जालो उरतलो. आणि कृष्ण जेन्ना हांगा आशिल्लो द्वापर युगात, तेन्ना महाभारतात कुरुक्षेत्र युद्धात बी कली पर्सॉनिफाईड म्हळ्यार कली हांगा आयिल्लो. पण जस्ट बिकॉज कृष्ण हांगा प्रेझेंट आशिल्लो, कली काही करू शकनाशिल्लो. तो काहीच म्हळ्यार कृष्ण हांगा आशिल्लो न्ही. कृष्ण वेन कृष्ण डिसअपियर, वेन कृष्णा लेफ्ट, कली टूक ओवर. हे सगळे आमकां जे दिसता, प्रभुपादान सांगला की जेन्ना घोर कलियुग येतलो तेन्ना कितें कितें जातलें तें वर्णन केला प्रभुपादान. म्हणच्या लागले प्रभुपाद म्हणटात की बिकॉज पीपल आर किलिंग काऊज, यू विल नॉट फायंड काऊज. आता गाय मेळची ना, गाय ना जाल्यार दूध मेळचें ना, दूध ना जाल्यार घी करच्याक जावचें ना, घी ना जाल्यार यज्ञ कशी करतली, आणि यज्ञ ना केल्यार तुम्ही देवदेवता प्रसन्न कशे करतले, आणि देवदेवता प्रसन्न ना जाल्यार तुमकां जे तुमकां जरुरी आसा, बेसिक नीड्स तुका कशे मेळटले. तर प्रभुपाद एका लेक्चरात हांव ऐकले की सांगतालो की इन घोर कलियुग फ्रुट्स फ्रुट्साचे फ्लेश उरचे ना. म्हळ्यार मँगो, आता आंब्याचो सीझन येतलो, आयलो बी, तर मँगो आमी कितें फ्लेश सुंदर गोड लागता, मधुर लागता. पण मँगोज विल नॉट बी फ्लेशी, देर बी ओनली सीड. म्हळ्यार मँगो फक्त सीड उरतली, फ्लेश उरचेच ना. तर टेस्ट किती येतली ते मँगो. तर अशें ऍक्च्युली जावचें आसा. उदाक उरचे ना, धान्य पिकचे ना. तर अशी घोर कलियुगात जातले. तर ताजे ट्रेलर म्हण युधिष्ठिराक दिसच्या लागले सगळे बॅड ओमेन्स. मागीर म्हणच्या लागलो की तागेले लेफ्ट आय असो फ्लिकर जाता. आमी म्हणटात न्ही म्हगेलो डोळो उडता, म्हळ्यार कितें तरी अशुभ जातले. तशें युधिष्ठिराक जावचे लागले. इतक्यात थंय कोण आयलो परत, अर्जुन परत आयलो. अर्जुन परत आयलो तर अर्जुनाले चेहरो बी एकदम असो निराश दिसलो ताका, एकदम सॅड असो दिसलो. आणि अर्जुन तागेलो सॅड चेहरो पळोवन युधिष्ठिर विचारचा लागलो की अरे, तू इतलो सॅड कित्याक दिसता. आता सॅड दिसण्या मागचे कोणी बी व्यक्ती तेजस्वी दिसना. माणसाचे तेज जेन्ना वता ताचे बी कारण उरता की तागेली कर्मानुसार तागेले तेज बी वता. आता आम्ही पळयतात आमगेले जे संन्यासी लोक आसात, प्रभुपाद आसा, तांगेले चेहऱ्याचेर कितले तेज आसा. ताचे कारण कितें, कारण ते एकदम शुद्ध जीवन जगतात. चॅन्टिंग बरे करतात, साधना स्ट्रॉंग आसा, कसलेय वाईट काम करनात, अनर्थ तांगेले गेल्यात, शुद्ध भक्ती आयल्या अशें म्हण तांगेल्या चेहऱ्याचेर तेज येता. जेन्ना आमी वाईट काम करता, इट इमिजिएटली रिफ्लेक्ट्स ऑन अवर फेस. वी से दॅट द फेस इज द मिरर. चेहऱ्याचेर आमगेले कसलो स्वभाव आसा तो कळटा. कितें वाईट काम केल्यार चेहऱ्याचेर पयलीं दिसता. तर तो युधिष्ठिर अर्जुनाक विचारचा लागलो की तू असो कित्याक दिसता. तुवें कितें वाईट काम केला की, कोणी गरीब माणूस आशिल्लो ताका न दिता तुवें खाल्ले की, कोणी लोअर कास्टचे वुमनाचेर तुवें संग केला की. असले सगळे प्रश्न युधिष्ठिर अर्जुनाक विचारता. म्हळ्यारच कितें, शास्त्रात बरयला की हे सगळे काम वाईट आसा. आणि असे वाईट कृत्य करणारी लोक बी तांगेल्या चेहऱ्याचेर तांगेले दिसून येता. इनफॅक्ट म्हाका याद आसा गोविंद प्रभून एक फावटी म्हणिल्ले की पहिली काळात
गृहस्थ गृहस्थ म्हणजे चार असतात नी वर्ण. ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास. त्यातूनले चारही पळायला तू आश्रम वर्ण आणि आश्रम, त्या चारही आश्रमात फक्त गृहस्थ अर्न करता. ब्रह्मचारी डज नॉट अर्न, वानप्रस्थ डज नॉट अर्न, संन्यासी बी अर्न करना, फक्त गृहस्थ अर्न करता. त्यामुळे गृहस्थाची रिस्पॉन्सिबिलिटी असा की सगळ्या तिन्ही आश्रमातल्या लोकांक आश्रय दिवचो, तांगेल्या पोटा पाण्याचे पळयचे. म्हण जेन्ना तुमगेले जेवण रेडी जाता, गावात घराबाहेर वचचे आणि विचारचे कोणी भुकेलो असा, कोणी भुकेलो असा, कोणा भूक लागला. आणि जर का तो आयलो कोणी तर ताका खाऊ दिवचे. आणि सगळ्याले शांत झाल्यानंतर स्वतः खावचे, अशी पद्धत आशिल्ली. आता आमका कोणी सांगून बी पाहुणे आयल्यावर आमकां दिसता अरे पाहुणे किती आयले. तर ही जी शास्त्रात आमगेली सांगिल्ली गृहस्थाचे जे धर्म आसा, गृहस्थ धर्म, हे बी पालन न केल्यार बी चेहऱ्यावरले तेज वता. तर अर्जुनाक असले काय काय प्रश्न युजर विचारचे लागलो. मागीर एंडाक ताणें विचारले, हॅज युअर इंटिमेट फ्रेंड लेफ्ट? म्हळ्यार कोण? कृष्ण जो तुगेलो एकदम जवळचो मित्र आशिल्लो तो गेलो की? ते विचारल्यानंतर अर्जुनाक थंय तशे स्थिर अवस्थेत राहू शकलो ना. कुरुक्षेत्राचे युद्ध सुरू जायत्या वेळी अर्जुनाची जी अवस्था आशिल्ली, ताकडे सगळे रिलेटिव्ह दिसताले ताका. म्हणजे अरे हे रिलेटिव्हसांक आमी मारचे, हो मगलो गुरु आसा, हो मगलो आजोबा आसा, हो मगलो कझिन आसा, हो मगलो मित्र आसा. या सगळ्या लोकांक हांव कशे मारचे? अर्जुनाक तो व्हडलो प्रश्न पडिल्लो. आणि अर्जुनाले कंठ सुकच्या लागलो, तागेले हात पाय थरथरच्या लागले, तागेल्या हातात गांडीव जो बो आशिल्लो तो बी धनुष्य सकल पडच्या लागलो. आणि त्या काळात ताका कृष्णान भगवद्गीता सांगिल्ली. त्याच्यानंतर अर्जुन परत स्थिर जाऊन युद्धाक तयार झालो. तर सेम परिस्थिती अर्जुनाली परत यावेळी झाली. तागेलो घसो सुकच्या लागलो, तागेले हात थरथरच्याक लागले, ताका असे वाटचे लागले की आता हांव आता पडतलो म्हण. अशा स्थितीत आता एक पटी भगवद्गीता ऐकला, आता परत भगवद्गीता सांगणारोच ना. तर अर्जुनाक त्या मित्राली आठवण झाली की या मित्राबरोबर हांवें असो टाइम स्पेंड केल्लो, या मित्रान म्हाका अशी अशी हेल्प केल्ली. म्हळ्यार ही वॉज फुल ऑफ ग्रॅटिट्यूड फॉर कृष्णा. कृष्णामुळे म्हाका हे झाले, कृष्णामुळे म्हाका ते झाले, कृष्णामुळे आम्ही युद्ध जिंकू शकली. कृष्णाक हांव इतलो थंय थंय हांगा हांगा घेऊन वचिल्लो, हांव इतले युद्ध केले आयुष्यात, सगळी हांवें जिंकली कोणासाठी? कृष्णामुळे. असं म्हणतो कृष्णाक ग्रॅटिट्यूड दाखवच्या लागलो. आणि ताका त्या काळात कृष्णाले सगळे इन्स्ट्रक्शन्स याद येवच्या लागली. तर लॅमेंटेशन इज नॉट बॅड. जेव्हा अभिमन्यूलो वध झालो महाभारत युद्धात, तेन्ना बी अर्जुनाक भारी वाईट दिसिल्ले. तर प्रभुपादाक एक पटी विचारला कोणी की प्रभुपाद, आफ्टर हिअरिंग भगवद गीता, वेन अभिमन्यू लेफ्ट, वाय डीड अर्जुन लॅमेंट? ताचे पयलींच अर्जुनान भगवद्गीता ऐकिली आणि ताका सगळे सांगिल्ले की तू बावडी ना, तू आत्मा असा, आत्मा अमर असा, असे सगळे सांगिल्ले कृष्णान. तरी बी जेन्ना अभिमन्यू गेलो तर अर्जुन कित्याक रडच्या लागलो असे विचारले. तर प्रभुपाद म्हणच्या लागले, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट what he did immediately after he heard Abhimanyu has died, but it is important what he did after that. म्हळ्यार कितें? अभिमन्यू तागेलो चलो आसा, चलो गेल्यार कोणा बी दुःख जातले. तर दुःख जाणे एकदम नॅचरल आसा, साहजिक आसा, तातूंत काय बी वाईट ना. पण अभिमन्यू गेल्याचे दुःखानंतर बी अर्जुनान असे म्हणले ना की आता हांव युद्ध करचो ना. तुगेले भगवद्गीता खूप ऐकिली हांवें, तातूंत बी म्हगेलो चलो गेला, आता हांव हांगाच बसतलो, हांव युद्ध करचे ना असे म्हणेना. अर्जुन परत युद्धाक तयार झालो. म्हळ्यार कितें? ती इन्स्ट्रक्शन्स जी आशिल्ले भगवद्गीतात ते तांणी फॉलो केले. तर तशेंच आता बी या दुःखाच्या काळात जे ताका कृष्णापासून सेपरेशन जाल्ले, त्या काळात बी अर्जुनान इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करच्या ताणें सुरवात केली. मागीर ताका याद जाली की आता जेन्ना कृष्ण हांगच्यान गेलो
तर कृष्णाली राणी आशिल्ली. त्या सगळ्या राण्यांक घेऊन तो हस्तिनापुराक येतालो. तर वाटेत कितें जालें, आदिवासी लोकांनी तागेलो हमला केलो ताजेर आणि त्यांच्या मुखार अर्जुन हरलो. आणि ते जे आदिवासी आशिल्ले ताणे राण्याक घेऊन गेलो तो. तर ते याद झाले अर्जुनाक. तर हांगा बरयला की असे कसे झाले, अर्जुनान जो महाभारताचं युद्ध जिंकला तो या साध्या आदिवासी चल्याक मारू शकलो ना. असे कसे झाले, तर ताचे कारण अशें की त्यो किंग कृष्णाली ज्यो क्वीन्स आशिल्ल्यो त्या ती लोक हेवनात डॅमसेल्स आशिल्ली. आणि ताणे अष्टवक्र मुनी, अष्टवक्र मुनीले नाव ऐकला तुम्ही? अष्टवक्र मुनी म्हणे ऋषी आशिल्लो. ताका तो 8 जागेर तो वांकडो आशिल्लो. कित्या आशिल्लो असो तो अष्टवक्र म्हळ्यार 8 प्लेसीस वक्र, वक्र म्हळ्यार क्रुकेड. ते वॉज क्रुकेड इन 8 प्लेसीस. अशें कित्या तर तो जेन्ना तागेल्या आईल्या गर्भात आशिल्लो तर तागेलो वडील, अष्टवक्र मुनीलो वडील आईक तागेल्या कितें तरी सांगतालो शास्त्र आणि ते चुकीचे आशिल्ले. तर अष्टवक्र मुनीन आईल्या गर्भातल्यान म्हणच्या लागलो. म्हळ्यार तू चूक सांगता अशा वडिलाक म्हणच्या लागलो तो. तर तागेलो बापूय आशिल्लो तो म्हणच्या लागलो, अरे हो तो अजून जन्मलो बी ना आणि आतापासून माझ्याकडे दादागिरी करता, म्हगेले फॉल्ट्स काढता, असो कसो. तर हांव तुका कर्स करता की यू विल बी क्रुकेड इन 8 प्लेसीस. तर तागेल्या त्या शापामुळे तो अष्टवक्र मुनी 8 प्लेसीसात क्रुकेड आशिल्लो. तर त्या अष्टवक्र मुनीक या डॅन्सर्सान प्लीज केले. पण अष्टवक्र मुनीन तांकां आशीर्वाद दिलो की तुमकां सगळ्या कृष्णाली क्वीन जावचे भाग्य लागतले. त्यामुळे ते क्वीन्स झाली. पण जेव्हा क्वीन्स झाली त्याच्यानंतर ते डॅन्सर्सान परत अष्टवक्र मुनी असो असो चालतालो न्ही, तर ती हसच्या लागली. पण अष्टवक्र मुनीक आयलो राग. म्हणच्या लागले, ओ यू आर लाफिंग ॲट मी, आय कर्स यू. की तू क्वीन्स झाल्या बी तरी पण तुमका असे आदिवासी लोक येऊन तुमका पळोवन व्हरतली. तर ते दोन्ही तांगेले गुण आणि कर्स ह्याचे मिक्सचर म्हण हे घडले. की जेव्हा अर्जुन क्वीन्साक घेऊन येता तेन्ना वाटेत तांकां हे आदिवासी येतात. पण ते आदिवासी कोण आशिल्ले, तो कृष्ण स्वयं आशिल्लो. कारण कृष्णाला क्वीन्साक आपुडचे बी कोणाक धैर्य आसा, कोणी टच बी करू शकनात कृष्णाले क्वीनाक. तर कृष्ण स्वतः आदिवासी जाऊन आयलो आणि आमगेल्या स्वतःला क्वीन्सा परत घेऊन गेलो आमगेल्या धामात. हा तर तीच स्टोरी आशिल्ली. मागीर अर्जुन हांगा म्हणच्या लागलो की अशें अशें जाला खंय, कृष्ण हॅज डिसअपियर्ड. कृष्ण डिसअपियर्ड म्हणच्या नंतर हांगा सगळे युधिष्ठिर, भीम, कुंती सगळी जण हांगा कोसळली आणि म्हणच्या लागली की नाव इट इज टाइम फॉर अस टू रिटायर. आमगोलो आता टॉपिक आता चालू जाता, टाइमली रिटायरमेंट. तर टाइमली रिटायरमेंट म्हळ्यार कितें, तर त्यांना युधिष्ठिरान कितें केले, आपले सगळे जे राजाले वस्त्र आशिल्ले, राजाले दागदागिने आशिल्ले ते सगळे ताणे काण उडयले. म्हळ्यार कितें, तो एकदम डिटॅच्ड आसा. युधिष्ठिर इज अ डिटॅच्ड पर्सन. आता आमच्याकडे जर का भरपूर सोने उरतले, कपडे उरतले, तर आमकां ते सोडच्या जाता इजिली जायना. वाय? बिकॉज वी आर अटॅच्ड. सो टाइमली रिटायरमेंट म्हळ्यार रिटायरमेंट फ्रॉम द मटिरियल थिंग्स. बॉडीचे जे बी अटॅचमेंट्स असतात तातूंतल्यान रिटायरमेंट घेवच्या लागता. आणि दॅट हॅज टू बी डन टाइमली. टाइमली म्हळ्यार कितें, वेळेत करचें उरता. आमकां दिसता की आमी आध्यात्मिक कार्य एकदम आमी वृद्धावस्थात उरताना चालू करची. पण तशें केल्यार बरोबर आसा की चूक आसा? हा, चूक. चूक आसा. रॉंग. चूक आसा, रॉंग आसा. वाय? आमी सणपणार दाखून देवाल केलेले जाल्यारी मागीर आमी केदन आमी देह त्याग करताची त्या टायमारी आमकां देव येवन राखता म्हूण सांगून भगवद्गीतेत 8 चॅप्टर सांगिल्लो आसा. करेक्ट, हरे करेक्ट, कृष्ण. करेक्ट. हरे कृष्णा, थँक्यू. सो लाईफ इज अ प्रिपरेशन अँड डेथ इज द एक्झामिनेशन. जितली वेळ जास्त भक्ती करतली तितली आमकां देवाली याद जातली
मृत्यूच्या वेळी. नाजाल्यार आम्ही जर का वर्षभर टाइमपास केलो, एक्झाम पेपर कशी बरयतली. तर आम्ही वृद्ध काळी जर का चालू केल्यार आमगेली शक्ती बी उरना. आमकां जितले करचे जाय सेवा तितली करू बी जावची ना. म्हण बेगी चालू केल्यार बरें. सो टायमली रिटायरमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स. सो वाय वी कॅनॉट रिटायर? बिकॉज वी आर अटॅच्ड. तो युधिष्ठिर महाराज एकदम डिटॅच आशिल्लो. ताणें राज्य मेळ्ळें पण तो राज्याक डिटॅच आशिल्लो. त्यामुळे तो इमिजिएटली ताणें सगळें सोडून तो पांडवाक घेऊन नॉर्थ सायडाक वचचे लागलो. आणि भक्ती ताणें एकदम तीव्र केली तेन्ना. पण इट वॉज नॉट इररिस्पॉन्सिबल. आम्ही बी जेन्ना रिटायर जाता तेव्हा इररिस्पॉन्सिबिलिटी दाखोवची न्ही. इररिस्पॉन्सिबल म्हळ्यार कितें? आतां युधिष्ठिर वता तर पूर्ण जगाचो राजो आशिल्लो युधिष्ठिर. तर ते राज्य कोण सांभाळतले? तर परीक्षित महाराजाक ताणें कॉरोनेट केले की ही विल बिकम द किंग. मागीर मथुराचो राजा म्हण ताणें वज्रनाभ म्हळ्यार अनिरुद्धालो चलो. अनिरुद्ध कोण? प्रद्युम्नालो चलो. प्रद्युम्न कोण? कृष्णालो चलो. सो कृष्णाज ग्रेट ग्रँडसनाक ताणें मथुरा देशाचे राजा बनवलो आणि मागीर स्वतः रिटायर जालो. सो रिटायरमेंट इज नॉट शोईंग इररिस्पॉन्सिबिलिटी. इररिस्पॉन्सिबल जावचे कार्य ना. अजून एक पॉइंट रिटायरमेंटचे असे की वी शुड रिटायर when people are asking us why are you retiring rather than when people are asking us when will you retire. आता आम्ही कोणी ऑफिसात काम करतात. ऑफिसात आमगेली बरी पोझिशन उरता, रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता, पॉवर बी उरता. आणि केन्ना केन्ना आमकां अशें जाता की आता हांव जर ही सीट सोडली तर म्हगेली पॉवर वतली, म्हगेली ऑथॉरिटी वतली. म्हण कितें करतात ऑफिसात की चिकटून रावतात. ज्युनियर लोक इक्वली केपेबल उरली तरी बी हो खुर्ची सोडना. बिकॉज ही इज फिलिंग इनसेक्युअर की हो येऊन आता माझ्या माथ्याचेर बसतलो आणि म्हाका काम करच्या लायतलो. तर त्याच्यापेक्षा की हाकाच हांगच्यान काडून सोडचे अशी वृत्ती उरता. सो वी शुड नॉट रिटायर वेन पीपल आर आस्किंग अस वेन यू विल रिटायर. वी शुड रिटायर वेन पीपल आर आस्किंग अस वाय यू आर रिटायरिंग. म्हळ्यार जेन्ना आम्ही कर्तबगार उरतात, जेन्ना आमकां लोक आमगेली लोकांक आमी हेल्प करू शकतात, त्याच काळात जेन्ना आम्ही रिटायर झाली तर लोक म्हणतली की अरे हो इतल्या बेगी कितें रिटायर झालो. पण जेन्ना आम्ही अशी आमगेली खुर्ची पकडून बसली तर लोक म्हणतली की अरे अजून वतना कित्याक, हो गेल्याशिवाय म्हाका हे पोझिशन मेळची ना. लोक आमगेल्या सीटची वाट पळयतले, म्हणजे रिटायरमेंटची वाट पळयतली. तर ती वाट आम्ही पळोवची न्ही. हे झाले ऑफिसचे. घरात बी, घरात जेन्ना सून येता तेन्ना जी माय उरता तिका दिसता की अरे आता म्हगेलो सगळो कंट्रोल गेलो, आता नवीन सून येतली तिच्या प्रमाणे सगळे करतली. So the sasu or the mother-in-law also should retire when the daughter-in-law comes. तिने बी सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हण अथॉरिटी म्हण किती बी सुनेकडच्यान करून घेवच्या चालू करचे. ना जाल्यार सून म्हणटली आता मदर इन लॉ इज डुईंग व्हॉट आय कॅन डू. तर अशी परिस्थिती येवच्या दिवची ना. म्हळ्यारच टायमली रिटायरमेंट. सो रिटायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. दुसरे म्हळ्यार टायमली मीन्स वी शुड रिटायर वेन पीपल आर आस्किंग अस वाय यू आर रिटायरिंग. पण दिस इज मटेरियल रिटायरमेंट. इज देअर रिटायरमेंट फॉर स्पिरिच्युअलिटी? ना. Why? Because retirement is connected to the body, which is temporary, आणि spirituality is connected to the soul, which is eternal. Soul has no age. तर सोल रिटायर कसं जातलो? आम्ही जे साधना करतात, आम्ही जे वाचन करतात, आम्ही जे सेवा करतात, ती जी जी आमकां सेवा शक्य आसा ती कायमची चालूच दवरची. एक्झाम्पल आसात प्रभुपाद. He started ISKCON at the age of 70. Did he retire? त्यांना तर तागेले चालू झाले सगळे. दुसरे म्हळ्यार आमगोलो एक एक बॅनर्जी म्हणून एक मनीस आशिल्लो गृहस्थ, जो 50 इयर्सात ताणें रिटायरमेंट घेतली. बंगाली गृहस्थ. आणि मायापूर टेम्पलात आयलो आणि म्हणच्या लागलो आता म्हाका सेवा करची आसा. म्हणून तो टेम्पलाक आयलो आणि सेवा करचे लागलो. आणि अशी सेवा करतलो किचनात
इतली सेवा करतालो की ताका गंगा खंय ते बी पळयले नाशिल्ले, योगपीठ खंय ते बी पळयले नाशिल्ले. पूर्ण रात्र दिवस सेवा करतलो, सेवा करतलो, सेवा करतलो. ताका चॅन्टिंग करच्याक बी वेळ नाशिल्लो. ते बाकीचे डिसायपल्सान प्रभुपादाक हे केले, कंप्लेंट केली की तुमगलो हो डिसायपल आसा, ही डज नॉट चॅन्ट. प्रभुपाद म्हणच्या लागले, इट इज ओके इफ इट डज नॉट चॅन्ट. वाय? बिकॉज वाय सर्विंग ही इज कॉन्स्टंटली सिंगिंग कीर्तन्स अँड भजन्स. सो इज एनिवेज टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड. असो 80 वर्षापर्यंत तो मनीस काम करतालो, सेवा करतालो किचनात. मागीर 80 वर्ष झाल्यानंतर ताका शरीर थकले, तो इतली सेवा करू शकलो ना. तर तो म्हणटा लागला, आता हांव किचनांतल्यान रिटायरमेंट घेता. आणि तो मागीर दररोज 64 राउंड्स चॅन्ट करतालो. सो चॅन्टिंग हॅज नो रिटायरमेंट. इनफॅक्ट गोविंद प्रभूले एक लेक्चर आशिल्ले, म्हणच्या लागले की चॅन्टिंग इज द ओनली सर्व्हिस विच नोबडी कॅन टेक अवे फ्रॉम अस. आता आम्ही टेम्पलात सर्व्हिस करतात, आम्ही आमगेर जेन्ना वय जाता तेन्ना आमची ज्युनियर्स येऊन म्हणतात की माताजी यू रेस्ट, वी विल डू. तर केन्ना केन्ना आमकां ते इन्सिक्युअर लागता, अरे हांव ही सेवा करतली, आता ही आयला, आता म्हाका सेवा गेली. पण चॅन्टिंग इज वन सर्व्हिस विच नोबडी कॅन टेक टेक इट अवे फ्रॉम अस. फक्त आम्ही जर कोमात गेली तर मात्र चॅन्टिंग बंद करची पडटली. तेन्ना बी आता एक हांगा एक माताजी आशिल्ली, ती कोमात गेल्ली आणि ताका घरात कॉन्स्टंट कीर्तन चालू आशिल्ले. तर एक फावटी राधानाथ महाराज तांगल्या घरात गेलो आणि तिका पळोवच्याक गेलो आणि म्हणच्या लागलो की यू आर थिंकिंग दॅट शी इज नॉट चॅन्टिंग, शी इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस बिकॉज शी इज अनकॉन्शियस. बट लेट मी टेल यू, शी इज मोर कृष्ण कॉन्शियस दॅन एनी वन ऑफ यू. ती जी ऐकताली हरिनाम, ताणे शी हॅड बिकम मोर कृष्ण कॉन्शियस. तर चॅन्टिंग ही जी सेवा असा ही आमच्याकडच्यान कोणीच घेऊ शकणार. तर ती सेवा पकडची. दुसरी सेवा जर टेम्पलात कोणी आयल्यार यू शुड एनकरेज अदर्स. दॅट इज अवर टाइमली रिटायरमेंट. तर असे जे रिटायरमेंट करून आम्ही जर का आध्यात्मिक कार्य केले तर ती रिटायरमेंट बरी असा. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी निजामाकडे प्राईम मिनिस्टर आशिल्ले, भरपूर तांकां पोझिशन आशिल्लो, सॅलरी बी आशिल्ली. पण तांकां चैतन्य महाप्रभूली सेवा करची आशिल्ली म्हणून ताणे कितें केले, रिटायरमेंट घेतली आणि सेवा करच्या लागले. सो टाइमली रिटायरमेंट इज रिटायरमेंट फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स बट बिगिनिंग ऑफ अवर स्पिरिच्युअल करियर. अँड वी शुड डू इट ॲज अर्ली एज पॉसिबल. ना इतलेच सांगून हांव आजचे मगले डिस्कशन पुरो करता. थँक्यू व्हेरी मच.